मुंगूल गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिसांनी आणि एका दुबाविताक केली अटक। आता मेरेन 25 दुबावितांक अटक। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू। NIT आणि IIT सारकिल्ल्या शिक्षणीक संस्थांक लोक कित्याक करता विरोध? भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीचो प्रश्न। म्हादयविशीं सरकार आसा गंभीर। म्हादय बचाव अभियानान मांडिल्ले मुद्दे घेतल्या विचारात, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री अजित पवार विचारता मनोहर पर्रीकर कोण काय म्हणून। पुण्यात चाळविल्ल्या बायलेन गोयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचे उदाहरण दीत अजित पवाराचेर काडिल्लो फोग। आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी ना दम। मंत्री तवडकरान भाजपाचे जाल्ले बसकेत उक्तायली नाराजी। गरज पडली जाल्यार मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाची दाखयल्या तयारी। घरच्या मुखावेल्यान आमंत्रण दिले जाल्यार घर वापसी करपाक आसा तयार, सांगता आदलो मुख्यमंत्री आणि भाजपाचो खडेगात फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकार। आणि आता खबरो विस्तारात। कोलवा मुंगूल वाठारात फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आणि एका दुबाविताक अटक केल्या। राजेश हेल्मा अशें अटक केल्ल्या दुबावित्याचें नांव जावन आसा। ह्या प्रकरणांतलो आनीक एक दुबावीत अमोघ नायक हाणें अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला। मुंगूल गँगवॉर प्रकरणात आतां मेरेन वट्ट 25 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा। NIT आणि IIT हो शिक्षणीक संस्था राज्यांची संपत्ती। पयलीं NITकूय असोच विरोध जाल्लो। आतां 80% गोंयचे विद्यार्थी NIT कॅम्पसात शिक्षण घेतात। NIT जावं IIT अशा शिक्षणीक संस्थांक लोक कित्याक विरोध करता असो प्रश्न भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हाणें केला। अभियंतो दिसा निमतान फार्मागुडी फोंड्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी उपरांत तो उलयतालो। हांव NIT प्लेसर आसा हांवें पळयलां NIT वेळार आमकां अशें सगळ्यांक आर्ग्युमेंट एज्युकेशनल हब जर आमी वेलकम करपाक सोदता वाय वी अपोज एज्युकेशनल हब ऑल्सो असो म्हजो क्वेश्चन आय एम नॉट स्पेसिफीक अबाउट दीस प्लेस ऑर दॅट IIT इज एन एसेट टू द स्टेट ऑफ गोवा, एसेट टू द चिल्ड्रन ऑफ गोवा। NIT वॉज एन एसेट, आतां 80% भुरगे गोंयचे शिकता NIT। So why we should apply? Why a question mark? मागा पडटा तेन्ना केन्ना I do introspection. Why? I'm not part of that process. There should be provided proper place for IIT. खंय बाबा झाडां वचना जावं अशी गोंयांत खंय प्लेस कित्याक सोदिना सरकार? पळय ताची टीम आसता, IITची टीम आसता, गव्हर्मेंटाची टीम आसता, ताका खूब रिक्वायरमेंट्स आसता न्ही कितें कितें IIT म्हणजे तें कितें 5,000 स्क्वेअर मिटर पासर केला असता गायडलायन्स आसता NITचे दुसरे आतां NIT काय कितें जालें वचून पळया बायलो यू सी द कॅम्पस, यू सी द इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय देम इट विल बेनिफिट पीपल इन विलेज गोवा इंटरनॅशनल तशें आय एम नॉट पार्ट ऑफ दॅट टीम। म्हादय विशीं आमी गंभीर आसात। जे विशय म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान मांडल्यात ते सगळे मुद्दे विचारात घेतल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। म्हादयचेर सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जावची हे खातीर यत्न करचे, कळसा बंडुरा प्रकल्पाचो एरियल सर्वे करचो आणि म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळाची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या कडेन भेट घडोवन हाडची अशी मागणी आमी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या अशें म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यांनी सांगलें। आज मीटिंग आशिल्ली, कितें डिस्कशन जालें? आम्ही काही मागण्यो केल्यो की आमची जी म्हादयची केस जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी घेवपाक जाय, तर तेच्या खातीर सरकारान आपूण विशेष प्रयत्न करपाक जाय। त्या शिवाय कशें आसा की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो आसा तो जर दिल्लीचो आसलो जाल्यार तो व्यवस्थित रित्या तो विशय हाताळूंक शकता आणि सुप्रीम कोर्टा कडेन जेन्ना गरज आसा तेन्ना तो गोंयचें प्रतिनिधित्व करपाक शकता।
ती मागणी केली. मागीर एरियल सर्वे त्या पुराय वाठाराची जावची म्हणून आमी मागणी केली. आनी आमचे जे केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदलाचे मंत्री आसा भुपेंद्र यादव, तर तेंची भेट जावची. तांकां भेट घेवन आमी आमचो विशय जो आसा म्हादयचो, जो डॅमींग एंड डायवर्शनाचो विशय आसा तो मांडचो, हेच्या खातीर आमी मागणी केल्लेली आसा. आनी सरकारान तेचेर आपूण विचार करता अशें आमकां सांगलेलें आसा. ती एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आसा, कारण एक फिक्स डेट घेवपाची केसीची आनी ती पुराय केस मागीर त्या दिसा जावपाची, म्हणजे परतो परतो वचपाचो येवपाचो खर्च जावचो ना आनी मॅटर वील बी सेटल्ड वन्स फॉर ऑल. ज्या मनशाक अनुभव आसा म्हादयचो अशा मनशाक अपॉयंट करचो आनी ताका अशें डेजिग्नेशन दिवचें किंवा ताका अशें प्रमोशन दिवचें की जो will represent the case when the matter comes with the tribunal or when he has to discuss the matter with the government of Karnataka. कोणाक अपॉइंट करता it is prerogative of the government. म्हादयविशीं आमी गंभीर आसात. जे विशय म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान मांडल्यात ते सगळे विचारात घेतल्यात, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. म्हादय आंदोलनाची निर्मला सावंत, राजेंद्र गिरकार आनी सगळे जाण म्हाका मेळपाक गेले. हांव आनी डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर आशिल्ले. तांच्यांनी काही गजाली ज्यो सरकाराक सजेस्ट केल्या आमी तांच्या इन कन्सल्टेशनान आसात. वॉट एवर दॅट आमी रिगार्डींग एजी आनी बाकीचे एडवोकेट हांचे कडेन डिस्कस करतले. वी आर व्हेरी पयलीं पासून जे सांगता वी आर व्हेरी मच सिरियस. तांच्यांनी सांगिल्ल्यो गजाली आमचो तकलेन आसा आनी आमी त्यो ऑलरेडी कन्सिडर पयलीं केल्ल्यो. तेंच्यांनी सांगलां की अपॉयंटमेंट फिक्स कर म्हणून. बाकीचे सगळे सिच्युएशन्स तेंच्यांनी एनवायरमेंट मिनिस्टरांनी अपॉयंटमेंट मागलें. प्रोटेक्शनूय मागलेलें. तेंच्यांनी जो प्रोटेक्शन मागल्याक तो ते म्हादय ट्रिब्युनलांनी पयलीं परमिशन दिवपाक जाय, मागीर प्रोटेक्शनाचो विशय. आमी ते पयलीं म्हादय ट्रिब्युनल शूड अलाव. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री अजित पवारान पुण्यात एका बायलेच्या प्रश्नाक जाप दितना एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केलें. दर दिसा जावपी येरादारीच्या गचमुड्डीक लागून पुण्यात कांय लोकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवाराक बरोच उजरावन काडलो. ह्या वेळा एका बायलेन अजित पवाराक गोंयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरांचें उदाहरण दीत पर्रीकरा भशेन केन्ना तरी अचकीत भेट बीन दिवन येरादारीच्या कोंडीचेर लक्ष बीन दियात म्हणून सांगिल्लें. ताचेर अजित पवारान त्या बायलेचें म्हणणें सकारात्मक दृश्टीन घेवपाचें सोडून तिकाच पर्रीकर कोण काय म्हणून उरफाटो प्रश्न केलो. राजकीय अज्ञानाक लागून अजित पवार हाणें अशा तरेचे स्टेटमेंट केल्ल्याचें दामू नायक सांगता. गोयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच थोड्या वेळा खातीर केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून जाणी काम केलां ते सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची गोंयच्या तशेंच देशांतल्या सर्वसामान्य लोकांक वेगळी आनी वळख करून दिवपाची गरज ना. गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून तशेंच केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून पर्रीकार हांणी केल्लें काम दरेका गोंयकाराक तशेंच देशांतल्या सर्वसामान्य लोकांक बेस बरें याद आसा. मनोहर पर्रीकार म्हटले काय गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आनी देशाचे आदले संरक्षण मंत्री म्हणून कोणूय सांगतलो. पूण महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आशिल्ल्या अजित पवार हांणी मनोहर पर्रीकार हांचे विशीं अजापीत करपी स्टेटमेंट केला. अजित पवार हांणी बायल पुलीस अधिकाऱ्या वांगडा घातिल्ल्या वादाचें राजकारण थंड जावचे पयलींच तांणी आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केला. ताका लागून बरोच बोवाळ जाला. पुण्यातली एक बायल अजित पवारांक गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे प्रमाण काम करपाचो सल्लो दिता. हे बायलेचो सल्लो आयकून घेवन तिका सकारात्मक जाप दिवपाची सोडून कोण मनोहर पर्रीकार काय म्हणून अजित पवार तिका उरपाटो प्रश्न करता. पर्रीकर सर जसे दिवसा कधी फिरायचे तसं तुम्ही कोणीतरी इथेच राहतात. तुम्ही कधीतरी ट्रॅफिकचा टाइम जेव्हा असतं ना तेव्हा कुणीतरी यायला पाहिजे. असं नाही की माहिती नाही असं होऊ शकत नाही. अँब्युलन्स मनोहर पर्रीकर गोव्याचे जे होते मिनिस्टर ते जसे फिरायचे तसं तुम्ही अननोन कधीतरी टाइम न सांगता व्हिजिट करत चला. दॅट इज द बेस्ट सोल्युशन. अशी गरज नाहीये की तुम्ही प्रश्न विचारणार आम्ही सांगणार नाही सर, असं आम्हाला म्हणायचं नाहीये. फक्त आम्ही इतकं इरिटेट झालेलं आहे की ते राहायचं की नाही हा प्रश्न पडलेला आहे आम्हाला. ताका लागून महायुतीच्या सरकारात वांटेकार आशिल्ल्या अजित पवार हांकां मनोहर पर्रीकारांविशीं म्हायती ना ही अजापाची गजाल जावन आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
सभापती म्हणून आपूण समाधानी आसा. आपल्याक मंत्रीपदाची आस्त ना म्हणून सांगपी काणकोणचो आमदार आनी सध्याचो मंत्री रमेश तवडकर पक्षान दिल्ले जबाबदारी विशीं समाधानी नाशिल्ल्याचे दिसून येता. 2 दिसां पयलीं जाल्ले भाजपाच्या बसकेत तवडकर राजिनामो घेवन आयिल्ल्याचें कळटा. मंत्रीपद मेळूनय तवडकर कित्याक चाळवला पळयात पुराय बातमी. मंत्रीपद मेळूनय रमेश तवडकर समाधानी नाशिल्ल्याचे दिसून येता. तांकां ज्येष्ठते प्रमाण खाती जाय आशिल्ली, पूण ताका ती खाती मेळूंक नाशिल्ल्यान तवडकर चाळावला. हालींच 2 दीस पयलीं जाल्ले बसकेतूय तवडकर मंत्रीपदाचो राजिनामो घेवन आयिल्ल्याची गजाल कानार पडल्या. खासा गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी कांयच दम नाशिल्ल्याची भावना मंत्री रमेश तवडकरान उक्तायल्या. कला आनी संस्कृती तशेंच खेळा खात्यात कांयच दम नाशिल्ल्याचे तवडकरान भाजपाच्या बसकेत उलोवन दाखयिल्ले. खेळा खात्या वतीन लोकांक कोट्यांनी रुपयांचे देणे आशिल्ल्याचे तांणी बसकेत जाहीरपणान सांगिल्ले खंय. ह्या बसकेत भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक तवडकरांचे म्हणणे गुपचूप आयकून घेवचे पडले. मंत्री तवडकरांच्या ह्या नाराजीनाम्याचेर गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें म्हणटात ते आयकात. फाटल्या सप्तकान गोंयांत जाली, विशेषतः पणजे जाली आनी थंय रागान रमेश तवडकर आयिल्लो हें सत्य. आमी कन्फर्म केलां रमेश तवडकराच्या लागींच्या सुत्रा कडल्यान की ही गजाल घडली ती खरी. इतलेंच न्हय तर रमेश तवडकर राजिनामो पत्र सुद्दां थंय घेवन आयिल्लो तयार करून. हाजो तो ही सबंद फाटभूंय जाल्या म्हणजे 1.5 म्हयने पयलीं ताका जर मंत्रीपद दिलां जाल्यार तो रागार आसा, भितरल्यान धुमसता आनी राजिनामो घेवन भोंवता. हाजो अर्थ तो राजिनामो दितलो अशें न्ही, पूण तो राजिनामो दिवन सरकाराक नमोवपाक सोदता. ही गजाल सत्य. 2-3 गजाली आहात. सभापती आसतना तांकां एक सायरन गाडी मेळटा, ताच्या मुखार एक पुलिसांची व्हॅन आसता, ती काडून घेतली कारण आतां तो मंत्री सभापती ना. सभापतीकय तशे तरेची व्हॅन मेळटा काय हो प्रश्न ना, पूण रमेश तवडकराक तो खास मान मेळिल्लो. रमेश तवडकराची अपेक्षा आतांय तो आपल्याक मान मेळचो. मुख्यमंत्री ताका ते दिवपाक तयार ना. दुसरें ताजें म्हणणें आपल्याक खेळा खातें दिलां, पूण खेळा खात्याक अजुनूय कितलेशे पयशे दिवपाचे आहा. खेळा खातें रिणान आसा 20 कोटीचे परत चड. खेळा खातें रिणान आसा 200 कोटीचे परत चड. सो हो एक प्रश्न ताका घुमसता. आर्ट आनी कल्चरान म्हत्व उरूना म्हणटा तो. आदिवासी कल्याण खातें जें ताका इतलें तेंप जाय आशिल्लें तातूंतय जो कितें पावर आहा तो पावर ना अशें भितरलीं सुत्रां आमकां सांगतात. ताका लागून अशे तरेचो एक राजकीय घुसपट सरकारान जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. आतां हांव जाणा की हें भाजप अशे तरेचे प्रकरणां कशे तरेन हाताळटा. हें च्याच्या पेल्यातलें वादळ ठरूं शकता. वयले वयर उचंबळाय निर्माण जातली, बंद जातलें. कारण निमाणी मुख्यमंत्री आनी हायकमांडान जर दोळे मोठे केले न्ही सगळे मंत्री स्वता सारके सरळ जातात. पूण निमाणें आनीक एक गजाल लक्षांत दवरपाक 1.5 वर्सां भितर इलेक्शन आसा. 1.5 वर्सां भितर राजकीय चळवळी आनीक इल्ल्यो नेटान चलूंक लागतल्यो. ऑपोजिशन आनी सक्रीय जातलें. ताका लागून सरकारांतली पळय जी उचंबळाय आसा ती भायर एक बरी संदी ऑपोजिशनाक मेळूंक शकता. आनी जर सरकारांतल्यान कांय घटक जर भायर गेले जाल्यार BJP मुखार तें एक मोठें आव्हान ठरूंक शकता. ही एक ल्हानशी कीट. भाजपाचे बसकेत नेमके जाले कितें? भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच मंत्र्यांची पणजेत बसका जाली. ते वेळार आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी कांयच दम नाशिल्ल्याचे सांगीत मंत्री तवडकरान नाराजी उक्तायली. मात तांणी आदिवासी कल्याण खात्या संदर्भात कसलेच विधान करूंक ना. तशेंच मंत्रीपदाचो राजिनामो लेगीत दिवपाची तयारी तांणी दाखयल्ल्याचे आयकपाक येता. मंत्री तवडकराक ज्येष्ठते प्रमाण जाय आशिल्ली खातें वांटप करचे पयलीं तवडकराची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा बसका जाल्ली. तेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. आपल्याक ज्येष्ठते प्रमाण खाती मेळची अशी अपेक्षा तवडकरान व्यक्त केल्ली. काणकोणा थळाव्या पत्रकारां वांगडा उलयतना तवडकरान खेळा, कला आनी संस्कृती खात्यात कमी कामाची संदी आशिल्ल्याचे मत उक्तायिल्ले. शिक्षण खात्यात आपल्याक रस आशिल्ल्याचे तांणी जाहीरपणान उलोवन दाखयिल्ले. पूण तवडकराक अपेक्षा आशिल्ले खातें मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या कडेन दवरले. दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम हे वजनदार खातें मेळ्ळें. तेच वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन पिवपाच्या उदकाच्या खात्याची जबाबदारी सोपयली. तवडकराक मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाची खाती मेळची अशें मत ताच्या समर्थकांनी उक्तायिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
घरच्या मुखेल्यान आमंत्रण दिलें जाल्यार आपूण घर वापसी करपाक तयार आशिल्ल्याचें सांगीत आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें भाजप प्रवेशा बद्दल स्पश्ट संकेत दिल्यात. सोमारा पार्सेकर आपल्या वैयक्तीक कामा खातीर मंत्रालयात आयिल्लो. ह्या वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या भाजप प्रवेशाच्या प्रश्नाचेर ताणें जाप दिली. भाजप प्रवेशा विशीं लक्ष्मीकांत पार्सेकरान नेमकें कितें उलयलां तें आयकयात. घराचो हेड जो आसा पळय ताका विचारूं जाय. ना मात तुमचें कितें आहा? म्हजे कडेन प्रपोजल आयल्यार येदीगीर विचार करप. पण अशें आयकलां की तुमी रेडी आसा म्हणून. धरपाक हरकत ना. सो यू आर रेडी? धरपाक हरकत ना. ना बट यू आर रेडी? येस yes, you are ready. तुका फूल उत्तर दिवया. आनी कोणी प्रश्न ना. 27 घर वापसी आतां 27 न्हू 26 म्हणटा तो. आमी 25 दाखल मरे. 25 सॉरी 25. चला चड उशीर जालो दिसना तुमकां? चड लेट जालो आतां बेगीन जावपाक जाय. अशें कांय ना. प्रत्येक गजालीक वेळ आसता. मुहूर्त म्हणटा तो तुका खबर ना. आमच्यान मुहूर्त आसता. त्यामुळे त्या पुरताक जावन वता. At this situation, how do you see BJP in Mandra? ना हांव घरा भायर आसा आनी घराचेर कमेंट मारप हें योग्य न्हय. भितर सत्तलान मागीर सगळे उलय मागीर तूं विचारल्यार मागीर सांगता बरा. So ती राग- त्या सांगपा खातीर हें आसात जर म्हजी जबाबदारी आसा जाल्यार सांगिना. राग तिळक सगळी काडटलो मागीर तूं. राग नासता. ना, राग because- कोणें म्हाका भायर घाला. आनी एक फॉर्मर ना ते उलयना. सिट्युएशन एज फार एज मांद्रे इज कन्सर्न. किंवा थोड्यांनी म्हटलें थिंगा रस्ते सारके ना, हें पाड घातलें तें पाड घातलें आपल्या आमदारांनी. तुम्ही छापून हाडला. छापून जर तुम्ही हाडला आणि आसा ते आसा न्ही. हांव सांगतो गुळगुळीत आहा म्हणून ती म्हजी ते गाडी पळय ती कशी हें जाल्या ती पळय गवळ्या तेजेर कळटा न्ही. तुमकां चड खबर आसतली. महाराष्ट्राच्या नेतार्डे वाठारांतल्यान हत्तीच्या कळपांतल्यान ताटातूट जावन गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती परत आपल्या मूळ सुवातेर गेल्ल्याचें आयकुपाक आयिल्लें. मात सोमारा राती परतून गोंयच्या शिमे भितर शिरिल्ल्याचें आयकुपाक येता. ह्या हत्तीन पेडणेच्या फकीरपाटो तोरशा वाठारांत येवन केळीची नासधूस केली खंय. ह्या विशीं रान खात्याक लोकांनी कळीत केल्ले. सद्याक रान खात्याचे अधिकारी ताचेर नजर दवरून आसात. फाटल्या 2 दिसां सावन महाराष्ट्राच्या बाँड्रीच्यान पेडणे मोपा वाठारांत एक हत्तीच्या कळपांतले एक पिल्लू जे 10-12 वर्साचे पिल्लू आसतले ते सध्या मोपा वाठारांत आयिल्ले. वन खातें महाराष्ट्र आनी गोंयचे वन खात्या मार्फत तांकां धांवडपाची खूब यत्न सुरू जाला. काल तोच हत्ती परत महाराष्ट्रान गेल्लो पूण काल राती 10:30 उपरांत तो फकीर पाटो तोरशा हांगासर काही केळीची नासधूस करताना शेतकऱ्यांनी पळयले. शेतकऱ्यांनी वन खात्याक कळीत केले. वन खात्याचे अधिकारी आयिल्ले पूण मागीर हत्ती खंय गेला ताची नजर खंयचे सायटीन आसा, ताची धाव खंय आसा हे वन खात्याचे कर्मचारी अधिकारी पळोवपाक सोदताले. फाटली 3 दिसां सावन जो हत्तीचे पिल्लू येता ते नासधूस करीत आसात अशें शेतकऱ्यांचे म्हणणे आसा. हाचेर वन खात्यान बेगोबेग उपाय येवजण करून हाचो बंदोबस्त करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्हीन इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 ही कार्यावळ घडोवन हाडली. सोमारा नोवोटेल हॉटेल पाठो प्लाझा हांगासर ही कार्यावळ जाली. गोंयच्या उदरगतीच्या मळार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांच्या मोलादीक वावराक एक मान दिवपा खातीर हो पुरस्कार सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे अनिल खवटो हांच्या हस्तुकी हे पुरस्कार भेटयले. सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्हीन इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 ही कार्यावळ घडोवन हाडली. राज्य ते आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांक ह्या सुवाळ्यांत मान दिलो.
गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025चे मानकरी जीवन गौरव पुरस्कार अभियंता संदीप नाडकर्णी. पब्लिक सर्व्हिस लीडरशिप पुरस्कार अभियंता स्टीफन फर्नांडिस आणि भालचंद्र श्रीकांत पै आंगले. गायडिंग लाईट पुरस्कार डॉ. मीना पाणंदीकर. कल्चरल हेरिटेज प्रिझर्वेशन पुरस्कार केदार बोरकार आणि वरुण हेगडे. ॲग्रीप्रिनियर पुरस्कार चैतन्य मळीक. ट्रेल ब्लेझर पुरस्कार श्रीकांत परुळेकर आणि सुशांत परुळेकर. सस्टेनेबिलिटी चॅम्पियन पुरस्कार सोहम प्रभू. एमर्जिंग स्टुडंट एंटरप्रिनियर पुरस्कार साई राणे. ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट एक्सलन्स पुरस्कार डॉ. रजिया दे लॉयला हुर्तादो ए सार्दिन्ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्यटन हंगामातले पयले आंतरराष्ट्रीय क्रूज कॉर्डेलिया एम्प्रेस गोंयांतल्या मुरगांव बंदराचेर 10 तारखेक पावले. ह्या क्रुजांतल्यान 1050 विदेशी पर्यटक आयिल्ले आसा. ह्या वेळार गोंयचो पारंपारीक नाच सादर करून विदेशी पर्यटकांक येवकार दिलो. तशेंच ह्या वर्सा 31 देशी जाल्यार 12 आंतरराष्ट्रीय क्रूज मुरगांव बंदराचेर येतली. तशेंच आनीकूय 10 आंतरराष्ट्रीय क्रूज येवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती एमपीएचे ट्रॅफिक वेवस्थापक जेरोम क्लेमेंट हांणी दिली. ह्या सिजनाचो फर्स्ट डॉमेस्टीक क्रूज कॉर्डेलिया क्रुजाची MV एम्प्रेस 10 तारखेर येयली. दॅट वॉज द फर्स्ट क्रूज फॉर दीस सीजन. आनी अशेंच आतां आमकां अनदर 31 क्रुजीस येतले. सो फर्स्ट वॉयेज वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 1050 पॅसेंजर्स येयले आनी दे वेंट फॉर अ सोर एक्सकर्शन and almost around 985 passengers boarded from here for Agati, Lakshadweep. So it is becoming a hit. The domestic cruise vessel is becoming a hit for the domestic people over here in Goa as well as in India. There are almost around 12 international cruise liners have confirmed, and we are expecting another 10 to get added to it. So if that gets confirmed, then we are definitely going to have an increase of 34% of international cruise lines calling this port for this season. सबलेट केल्ले 23 शेक्स रद्द करपाचो विचार आशिल्लो, पूण मायकल लोबो आनी जीत आरोलकर हांणी केल्ले विनंती उपरांत मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तांकां एक संद दिवपाचें थारायलां म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. कांय शेकवाल्यांनी आपले विशय घेवन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेंची भेट घेतली. मिटिंग्स घेतली एक्झॅक्टली स्पेशली शेक आदेश कोण जाते आनी दुसरे विशय कितें कितें डिस्कशन जालें. शेक्स आर अ पार्ट ऑफ म्हणजे ट्रेडिशनल गोंयकार भावांचे बिजनेसीस. तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करपाक शेक पॉलिसी सबलेट करपाक दिना. आनी पयले दिसाच्यान आमी क्लियर आसा की आमी सबलेटींग अलाव करनात म्हणून. लास्ट इयर जेन्ना कंप्लेन्स येताले दे वर एलिगेशन दॅट गव्हर्मेंट वील सबलेट ऑर वील डू थिंग्स. We have been clear from day one that we need to support our Goan brothers. And Czech Owners Association, Cruise जावं तांचे एसोसिएशन मेंबर जावं तांच्या बरोबर कंटिन्युअसली तांच्या वांगडा लास्ट 2-3 वर्सां काम करीत आसात टू एन्श्योर दॅट तांचे प्रॉब्लेम समजून जाग्यार घालून फुडें वचपाक. वॉट वी अंडरस्टँड नाव इज दॅट देर वर सर्टन चेक्स वीच वर सबलेट. सो वी हॅड पुट देम ऑन कॅन्सलेशन मोड. तातले 23 जाण वेर गोवन्स गिवन टू अनदर गोवन तांच्या सोयऱ्या भितरूच वेदर which was tracked to the payment code. The payment receive जाता हेल्प केल्ले. सो तांकां आमी कॅन्सलेशन बोर्डार घेतिल्ले आशिल्ले. मागीर तांची मागणी आशिल्ली की कन्सिडर करचे शेक ओनर्स एसोसिएशन तशेंच कोस्टल एमिलीज बाबजीत जावं मायकल जावं बाकीचे केम विथ अ रिक्वेस्ट की तांचे टू रिकन्सिडर देम एज फार एज दीस पर्टिक्युलर शेक्स आर कन्सर्न. सो मुख्यमंत्री कडेन उलोवन वी डिसायडेड दॅट वील गिव देम वन चान्स. तांकां सांगला पेमेंट सगळें आसा तुमच्या हातीन करून घेयात and we will allow you to give that particular thing. So 23 जाणांचे जे शेक आशिल्ले ते रिन्युअलाक घेवचे, जे कितें प्रॉब्लेम आसा सॉर्ट आउट करून तांकां चालू करपाक दिवचे. ह्या म्हाका दिसता सगळें डिसिजन घेवन क्लियर करून दिल्ले आसा वीच दे वील ऑल्सो बी एबल टू स्टार्ट देयर बिजनेसीस फ्रॉम कलांगूट जावं बोरजे जावं बाकीचे एरियाज साऊथ. सो विच एवर वे बीन देर विच वर गिवन दस शेक्स टू अनदर गोवन ते आमी रिकन्सिडर केल्ले आसा. And we have told them to ensure that they pay the fees and start. कित्याक सगळ्यांनी शेकांचे काम चालू केले. Everybody is expecting a good season and we need to support them to give that experience to the tourists when they come to Goa and want to have a Shek experience.
गोंय रान खातें आनी इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी बेंगळुरू हांच्या जोडपालवान गोंयांत पयल्याच फावट फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी केलां. ह्या उपक्रमा वरवीं जंगलांतल्या मातयेची चांचणी तशेंच झाडांची लागवड आनी शास्त्रीय पद्दतीन झाडां रोवपाची आनी संवर्धन करपाची येवजण करतले. शेता प्रमाणेच रानांतल्या मातयेची चांचणी करप तितलेंच गरजेचें आसता. खंयचीं झाडां खंय लावप हाचेर शास्त्रीय मार्गदर्शन ह्या अहवालांतल्यान मेळटलें आनी रान संवर्धनाक चालना मेळटली म्हणून रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. Today we are talking of something totally different. We are talking about soil impact of actually understanding and data analytics. I will just make a statement that it is not related to this subject, but actually using of data analytics and I'm trying to understand and analyze the data of the forest and the soil in the forest soil health, which is very important. It is important. I am also one of those persons who is very passionate about the forest, and this is something which is very interesting. But it is important for us to enhance. I think with your help, we will be able to further enhance. The research division never, I don't think, was that strong in any forest department. And today, with the vision of the Honorable Prime Minister and the Government of India and Bhupendra Yadav ji, who is a good friend of mine and Union Minister for Forest and Environment, it is so important to understand the health of the soil in the forest, so that you are able to take the right type of planting, right type of, a very data analyzed in such a manner that you are able to take forth what actually needs to be done in the forest. It is so important that data-driven management of the forest is so important. There only you will be able to get a particular outcome. नहीं तो हम क्या करते हैं कि जाके पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं और उनको लगता है कि वो पेड़ अच्छा तरह से ऊपर आ जाएगा. हम भी ऐसे करते हैं, कुछ पेड़ अच्छा लगा तो लेके लगा देते हैं. लेकिन if you do not understand what is the composition, it's simple in your own home. Today there are various layers that you have to put before you get a proper outcome. वो सीड ट्रांसफर कर सीड हम जो लगाते हैं उसके लिए भी अलग तरीके से हमको प्लान करना पड़ता है कि what is going to be the outcome. It's important. Goa's forest and the western region has got so much of forest wealth. And then the research division, after through, I think we need to send our officers also and give them the exposure that they require. Government of India has initiated soil health card for agriculture soil, but however it is not included the forest soil in this program. So ICFRE has initiated a new program for preparation of forest soil health card to improve the degraded lands in the afforestation program. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकां पर्यंत पावयतात.